अशी एक आणि दोन न्ही, अश्यो कितलेशीच कन्फ्युजिंग आणि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ते आप कॅनॉट टेक युअर स्पेस. नाही, पण हाका जबाबदार काँग्रेस कित्याक जाणा, हे अशें आसतना देशांत सुद्दां सगळे जाती ताका सगळे जबाबदार काँग्रेस. नाही, काँग्रेसीन ताका सरकार घडोवपाक सपोर्ट कित्याक केलो? सरकार करपाक सपोर्ट कित्याक केलो? Yes, we wanted them to give a chance to expose them. Support करपाचोच, because after an election a government has to come to power. It was correct that Congress supported them. We supported them. So that we I don't wanted think there can be them argument to on that. deliver their manifesto. We said, okay, we will support you. Right? You can say They why pardon BJP गेले. did not form the government. That question you can ask. दुसरी गजाल म्हाका सांगात बिफोर आय गो टू दामू. विजय सरदेसाई फॅक्टर जे आउटसोर्स म्हणटाले, तो विजय सरदेसाई ज्या जाग्यार आमदार आसा थंय दामून लीड काडल्या. वॉट डू यू थिंक हातूंतल्यान विजय सरदेसायाक मेसेज कितें? See, that constituency is such that even his victory at the first instance may not have been assured. Still, Damu lost. Probably this time Vijay himself was not the candidate, though this candidate was more about Vijay than Reginald. I even thought that this time Fatorda would take a lead. The last time when we came here, I made it very clear that Salsette all constituencies except Margao. And the Margao also lead we spoke about. You have to congratulate Damu. Yes, to that extent maybe. but as I look at it, I look at Vijay, Reginald being together, and I somehow see Congress going into their hands. And maybe Vijay even, I don't know, as an independent candidate, he may say no. But in all this, I find one person who has to be observed is Louisin. Because Sardin is out, Churchill is out. This is the time for Louisin to enter. And if Louisin possibly enters, then he will be taking charge of it. There rather than no better person in the studio than Girish Tudankar to put I know. Then it looks like that. And if Louisin, wait, if Louisin also does not try to enter, then I would say that the Congress party will be with them. Girish kide comeback of Louisin Falero. Louisin was offered, I think, presidentship long back. There he refused, and then he was upgraded as a general secretary. Recently, I think some of them were also keen on him to contest from South. So there also he refused, and then he is happy for serving the party. So this is not return of Louisin Falero. It is up to him. He has to take a call. But whenever I met him, he says he'll prefer. He's happy outside Goa. Work outside Goa. Okay. Now, पहिली गजाल तुमका आज हे दिसताना काँग्रेस चड व्हडलो थ्रेट दिसता काय आम आदमी पार्टी चड व्हडलो थ्रेट दिसता? डेफिनेटली आमकां कोण थ्रेट असो विजय चड व्हडलो थ्रेट दिसता का गिरीशाचो प्रश्न? आम आदमी असं पळय न्ही, आम आदमी कदाचित बरें करूं शकत, म्हणजे ग्रास रूट लेवलाचेर वचत जाल्यार. कारण हळू लोक केन्ना लोक कितें करतात, लोक खंय तरी सेकंड ऑप्शन सोदतात. ते ऑप्शन खंय म्हणजे हो नाका. बीजेपी जाय सगळ्यांक जालें, लोक सगळे बीजेपी म्हणटात की द सेकंड ऑल्टरनेटिव्ह कॅन बी आम आदमी पार्टी एंड नॉट काँग्रेस. नॉट काँग्रेस. आम आदमी पार्टी कॅन बी अ सेकंड ऑल्टरनेटिव्ह. सेकंडली विजयान सगळो भार आपली भुजार घेतिल्लो अशा टायमार विजयाचे होम ग्राउंडाचेर तुम्ही लीड काडली. वॉट इज युअर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दॅट? हांवें ताजेर चड उलोवप म्हणटलें मागीर कितें उलोवपाक जाय न्ही, आनी कितें करतलो? पण एक गजाल आसा की पीपल आर रिपेंडिंग ऑल्सो. ते ताका हाडूनय चूक केली म्हणून त्या टायमाचेर कितें जालें, कितें मस्मरायज केलो, लोकांक कितें फटयलो, तो दुसऱ्यांक कितें म्हणटा. पण ताणें जे अनेक उतरां दिली मे बी ऑफ दॅट हें. आनी त्या टायमाचेर ज्या तरेन प्रचार जालो, म्हाका दिसता 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक वाटेन असो प्रचार जालो आनी एकच कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे वाटेन प्रचार जालो. टॅक्टिक्स कितें आसतले कितें म्हाका शिकचे पडटल्यो. म्हणजे हांव आतां ते उलोवंक शकना. तूं लीड काडला म्हणटा शिकलोच चल्ला? शिकला डेफिनेटली. लीड कमी आसा न्ही, शेवटी ताणें स्वप्नां तेच सांगता न्ही, शेवटी ताणें स्वप्नां विकली लोकांक फटोवन. लोक जागे जाले, लोकांक आतां कळ्ळें न्ही ती स्वप्नां काय सारकी न्ही म्हणून. 2 वर्सां लोक पळयतात न्ही. So he says selling of the hope.
स्वप्न He is saying they are selling hopes, he was selling dreams. त्या टायमार We have delivered. हा. म्हणजे ते सुद्धा असताना हांव ते म्हणजे असो विशय न्ही आतां लोक उलयतात थंय इतले सगळे गजाल आसतना सुद्धा 2 वर्सां हांव MLA किंवा मंत्री नासतना सुद्धा ग्राउंड लेवलाचेर काम करता पार्टीन दिली देशभर म्हाका सांगात what this holds for Vijay Sardesai, this result holds for Vijay Sardesai. नाही, एक गोष्ट म्हणजे असा की विजय सरदेसाईन जेन्ना आपले खानार जेन्ना कॅन्डिडेटाची हें घेतिल्लें जाल्यार ही शूड हॅव सीन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो ही गिव्स अ लीड देर हें ताणें पळोवपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे हाजो अर्थ तागेलोय थंय ग्रावंड कितें तरी हालता हें ताणें लक्षांत घेवूंक जाय. आतां दामूच्या म्हणण्या प्रमाणे की ताणें स्वप्न विकली, ती स्वप्न जर तशीच विकत बसलो जर जाय तर डेफिनेटली तागेलो ग्रावंड हालतलोच. प्रश्न सगळे एनालिसिस म्हाका दिसता आमी लोकसभेचेर करू शकचे ना, कारण शेवटी जेन्ना विधानसभा येता बाकीचे फॅक्टर येतले. पण एक अलार्मिंग बेल सदांच आसता, ती खंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ती अलार्मिंग बेल हांगा फातोर्डेक विजयाक आसा. आनी जे दामून सांगले त्या प्रमाणे तो पडले ते दुसरी म्हणजे आज आमी अनऑफिशियली जेन्ना उलयतना तो पडलो त्या बरोबर उबो जो जाल्लो दामू तो तें काम करीत आसा आनी लोकां पर्यंत पावत आसा, कंटिन्युअस आसा. आनी असो कंटिन्युअस प्रोसेस जर ताणें चालूच दवरलो जाल्यार फुडले 5 वर्सांक लोकांक डेफिनेटली तो एक बरो पर्याय परत तयार जातलो. स्वप्न ते जावन सांगतालो ती स्वप्न 2 जाण विकताले ते सांगलो ताणें. मनोहर पर्रीकरांनी खूब स्वप्न विकल्यांक, पूण कदाचित this voting pattern shows that they delivered. गिरीश आमी उलयताले फातोडा मनोहर पर्रीकर गेलो ना काय स्वप्न विकपाक, हो एक प्रश्न आसा. गिरीश आमी फक्त फातोड्याची उलयताले स्वप्न विकपाचे he was very specific about Vijay. He was specific about Vijay. फायनल जे आमकां जाय आशिल्लें तें आयला कुंबारजुआ. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज बीजेपी हॅज टेकन अ लीड. पांडुरंग बोडकेकराच्या मतदारसंघात 9058 बीजेपी, 7365 काँग्रेसी, मार्जिन इज 1693. आणि परये नाव सद्गुरू, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. परये BJP has got 11,694 and Congress in Pratap Singh Rane's constituency has got 10,960. BJP has taken a lead in Porye of 734. Final comments, Sadhguru. Let's wind up. जर पहिले न्ही तर फाटल्या 20-25 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच काही मतदारसंघात बीजेपीक लीड मेळपाक लागली. कुंबारजुआ फर्स्ट टाइम थंय बीजेपी केन्नाच निवडून येवना, त्यामुळे तिका लीडूय केन्ना मेळूना असो अर्थ. आतां लीड मेळ्ळी. तालिगांव नेहमीच बाबूशच थंय निवडून येतालो, सो त्यामुळे फर्स्ट टाइम बीजेपीक थंय लीड मेळ्ळ्या. हांगाय तशेंच जालें पर्ये प्रताप सिंग राणे. सो इट्स ए तुम्ही म्हणटा तशें की इट्स ए अलार्मिंग बेल फॉर मेनी MLAs. आनी हांगा एक पळोवपाक जाय की माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हे लीड दिवू शकले ना आपल्या मतदारसंघात. सो ही सर्वात व्हडली अशी नामुष्की अशी दिसता काँग्रेसच्या दृश्टीन. त्यामुळे तुमची मला पयलीं आनीक आयला प्रियोळ. बीजेपीक 13,000 चे मार्जिन मेळ्ळा. 13,000 इतले सबस्टेन्शियल सारकें. ओके, युअर फायनल कमेंट्स. म्हणजे ते तूं म्हणटा तशें की हे पळय आमचे काँग्रेसीक पर्ये किंवा मडगांवां हिंची पळय आसा पळय न्ही, ही आमी थोडसो अलार्म बेल आसात ती, पूण ताजे बरोबर हे लोकसभेचें इलेक्शन, हे लोकसभेचें इलेक्शन जाल्ल्यान पर्ये जर MLA परतून जर रावलो हें चित्र उरतलें अशें न्हय. इंडिव्हिज्युअलाचेर बदलता. मडगांवचें चित्र पळय जें आसा तें लोकसभेचें असलें म्हणून तें हातूंत विधानसभेक हें उरचें ना. तुम्ही इतलेंच म्हणटात की सोंपलें ना. दिस इज डेफिनेटली एन अलार्म बेल. अलार्म बेल सोंपलें ना. ओके, क्लियर बाब. No, it is an alarming bell. See, even in South, Ramangle won that now. He won and then they came back to power. So to that extent, what exactly they do now is a this election has not written epitaph of Congress or Gandhi family. When Indira Gandhi was made the prime minister, tika gungi gudiya madali. She was made the prime minister because she would be useless.
the senior leaders made her the prime minister because she would be the useless. She turned out to be one of the most charismatic leader of the country. She managed to be not only charismatic, dictatorial and autocratic. One election cannot write epitaph of this country's grand old party. Certainly, yes. Okay. Deshmukh, final comments. नाही, फायनल कमेंट्स म्हणजे एक म्हाका दिसता की हांगा आमचे कडेन दोन बरे नॅशनल पार्टीचे दोन बरे दिग्गज लिडर आसात. दोगी जाणांक म्हाका सांगून दिसता, म्हणजे एक बीजेपीक सांगून दिसता की बीजेपीन बरे पैकी रूल करचें आनी काँग्रेसीन ताका बरे पैकी अपोज करचो. जाणें करून कितें आसा, कितें म्हणटा तुका, निंदकाचें घर असावी शेजारी म्हणटा तशें, जो पर्यंत ऑपोजिशन बरें स्ट्रॉंग नासता तो पर्यंत बरें डिलिव्हर करूंक मेळना. नाल्यार ती मागीर एकादर्शा जाता, तो आपल्या जाय तें करीत वतले आनी लोक सगळे भोगत वतले. अशें जावं जायना की जें कितें करता तें चूक आसा जाल्यार चूक, बरोबर आसा जाल्यार बरोबर, अशे पद्दतीन हें वचूं जाय अशें म्हाका दिसता की येणाऱ्या काळांत. Because finally we have changed every 5 years, every 10 years we change. We have to be seen as an alternative. Yes. गिरीश बाब, म्हाका एकच तुमचे कडच्यान आश्वासन जाय आतां. विल यू बी, जेन्ना सगळे मोदीचेर इतले सगळे डावट घेतात की इज लिटल डिक्टेटोरियल सामको, तो बाकीच्याचे आयकना, डिसेंट टॉलरेट करना, तेन्ना तुमचो रोल ह्या गव्हर्मेंटा भितर सगळ्यांत चड म्हत्वाचो जाता. कॅन यू एश्युअर पीपल ऑफ दीस कंट्री दॅट यू वील बी अ व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव, विगरस, फियर्स ओपोजिशन, 10 वर्सांची सत्तेची संवय मोडून विरोध करपाक शिकतले? You will see a total reorganized party at the national level. Anik new faces kitleशेच expected asak, and we are ready to fight on the streets for the cause of the common man, and as and when the common man's interest will be affected, we have always tried to be with the common man. We will fight on the streets. Yes, it will be a very, very strong and constructive opposition to this government. रामबा, फायनल कमेंट म्हाका एक फोटो दाखयतालो येदोळ नरेंद्र मोदीचो, आनी तुवें सांगिल्लें म्हाका आय वॉन्ट टू एंड दिस डिबेट विथ दिस फोटो म्हणून. डेफिनेटली. सो आय थिंक ताजेर आमी हें करया. सांग. एक बरें सरकार दिवपाचें उत्तर नरेंद्र मोदीन दिल्लें आसा आनी दाखयल्लें बी आसा. हातान हात घालून मनोहर पर्रीकर आणि नरेंद्र मोदी हे हातान हात घालून चलतले, कारण ताजें नांव जर पयलीं जर सगळ्यांत मुखार हाडपी गोंय, मनोहर पर्रीकरच, आनी गोंय हें लक्की. आणि जेन्ना जेन्ना दोनूय सिटां आमी जिखतात तेन्ना आमी केंद्रांत सरकार सत्तेर येता म्हणटात, तेंय आमी उत्तर सारकें जाल्लें आसा. सो जी उतरां दिल्यां ती उतरां आमी फुडें व्हरपाक जाय, पाळटले. आनी एक वाक्य आसा की एक महासत्ता म्हणून, एक एमर्जिंग पावर म्हणून जी आमी वयर येवपाक सोदतात पळय, ताजी फक्त सुरवात आसा. सामकें इतल्याचेर म्हाका दिसता खूब बरे तरेन ही 6 वरांची डिबेट चलताली ती ह्या लेवलाचेर येवन आमी थांबतात. कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशनाची उतर आनी एक दामून खंय तरी दिल्ले फोटो. सांग फोटो. माय नरेंद्र चलो घाल तुगे फोटो. कॉल आयला तुका, फोन येत आसा, फोटो दाखयता. घाल एक फोटो आवयचं ब्लेसिंग घेतना. फायनल क्विकली. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर को शपथ लेता हूँ. सो ह्या हाजेर 21 मेचे पयलें वाक्य प्रधानमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युशनल प्रॉमिसाचें. सो हाजेर आमी आयची कार्यावळ सोंपयता. तुमी आयले 6 वरां बसून आमी हे सगळो नियाळ घेतलो सारको. थँक्स अ लॉट. खूब पॉझिटिव्ह हाजेर एंड जाता. गिरीशान खंय तरी एक कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशनाचें आश्वासन दिलां. दामू खंय तरी परत आमी मॅनिफेस्टो पूर्ण करतले हें आश्वासन दिवन आमी थांबतात. तुमी सगळे जाण आयले, इतले बरें उरले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार. आज सांजे 6:30 ते 7:30 वरांचेर नॅशनल एज वेल एज स्टेट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज नंबर्स पर्सेंटेज घेवन आमी एनालिसीस करपाक परत बसतले. आनीक पॅनल आमचे बरोबर आसतले. तेन्ना चूक नासतना 6:30 वरांचेर परत मेळया. तोपर्यंत पळयात प्रुडंट. नमस्कार.